Pitch open केला म्हणजे this is we are starting a Vasu Paranspe Academy. We have just launched it, a small opening, and lot more is happening. Hangas and more extensive pitches येतल्यो. 2 pitches हांगा येतले. There might be some place in Sukor, in Porvorim side, another academy branch of ours. Another in South Goa also will be taking place, and Ekdam extreme North Goa also. So this is what happening. Prabhus have helped me out. Pawan Prabhu sir and his family has been really courteous to give us this opportunity to launch this academy here, which belongs to Vasu Paranspe. Jatin Paranspe, his son, he is a director and he is running the show right now. And Khelo More also is involved in this. So a lot of things is happening on this. So future गोयचे प्लेयर कितले बेनिफिट Future player म्हणजे काय, see what is happening, grassroots level is not that good in Goa. And of course, there are academies, there is GCA doing well, everybody is doing their heart. We are going to support the cause of Goa and we want to see somebody playing for India and bigger cricket. Yeah, that's what is our intention, not only just reaching up to Ranji Trophy, beyond that. And we will support the whatever, every cause of cricket which is happening, we'll help them getting it developed. Main cause is to get the development of a boy every day and every growth of a boy every day with a proper monitoring, with international cricketers coming down to this place and getting involved. So regarding आयज ओपनिंग केली त्याच्याबद्दल आज वासू परांजपे क्रिकेटिंग सेंटर आज हांगा ओपन जाला आनी जतीन परांजपे म्हणजे एक इंडियेचो बरो क्रिकेटर ताजो मेंटर आसा आनी आज हांगा हेड कोच अंबे पर्वतकर आसा. म्हाका दिसता ही बरी गजाल म्हाका दिसता पणजे हांगा स्टार्ट जाल्या आनी आमी सदांच म्हणटा की आमचे भुरगे त्या लेवलाचेर पावपा खातीर कितें करपाक जाय. सो मागीर असल्यो गोश्टी करच्यो पडटा जाणे करून तांकां एक्सपोजर मेळटलो. मुंबयचे कोचीस हांगा येवन आमच्या भुरग्यांक ट्रेन करतले, हांगचे भुरगे मुंबय वचून खेळटले, हातूंत भितर तांकां बरो एक्सपोजर मेळटलो आनी एक्सपोजर मेळूनच म्हाका दिसता गोंयचे भुरगे शांग जावंक शकता. हांगा खुबशे टॅलंट गोंयान पसून भरपूर आसा पूण फक्त एक्सपोजर नाशिल्ल्यान परत मॅच प्रॅक्टीस नाशिल्ल्या कारणान तांकां खंय तरी फाटीं पडटाले. पूण आज ही अकॅडमी हांगा ओपन जावन आनी बरी अकॅडमी मुंबयतली सगळ्यान फामाद वासू परांजपे क्रिकेट सेंटर ती हांगा ओपन जावन म्हाका दिसता सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी सगळे क्रिकेट लवर्स आसा नाल्यार बडिंग क्रिकेटर्स आसा तांकां एक संदी आज जतीन परांजपे क्रिकेट सेंटर तांच्या भितर येवपा खातीर हेड कोच अंबे पर्वतकर आसतलो आनी अंबे पर्वतकर पसून आमी जाणा गोंयान खेळिल्लो आनी बऱ्यापैकी एक खेळिल्लो सगळ्याक भायल्या कंट्रीजान पसून ताणें वचून आपलें प्रदर्शन केल्लें आसा. तो आमचो हेड कोच आसतलो. सो इन शॉर्ट म्हाका दिसता गोंयकारां खातीर बरी न्यूज आनी जे भुरगे क्रिकेटीन आपले कॅरियर करपाक सोदता ताच्या खातीर ही अकॅडमी खूब बरी जातली.